बेतोडा निरंकाल हांगसरल्या वानरमारी जमातीच्या बायलांनी महिला आयोगाक शुक्रारा निवेदनपत्र भेटयले। हे निवेदनपत्रांत ज्या अज्ञातांनी तांच्यो झोपड्यो पाडल्यात तांचेर कारवाय जावची अशी मागणी वानरमारी जमातीच्या बायलांनी केल्या। हार्ड डेस्क वगती पणजेच्यान गौतम शिरोडकार। आमकां उदक ना लायट ना घर ना काय ना आमची भुरगीं सालेन वयता तेंकां पयस वचपाचें ह्यो ती गोळ येवन पडटा तांकां भुरग्यांचो प्रश्न आहा मेन तांची भुरग्यां आहा पळय थंय काल हे दोन आमचे मेंबर आयिल्ले मगो तुमचे कडेन कितें सगळो रिपोर्ट पळय आतां रेडी केला प्रेसाक धाडपाक हांवें आनी ते रिपोर्टाचेर आमी इमिजिएटली ते एक्शन घेतले म्हणजे कन्सर्न ऑथॉरिटी कोण आसा न्ही प्रत्येकाक तुमकां हेल्थाचे प्रॉब्लेम आसा तो हेल्थाक त्या प्रमाणे हांव ते सगळी लेटरां करूंक जाय कळ्ळें न्ही म्हणजे वेगळी डिपार्टमेंट कलेक्टर साउथ गोवा ताका करूंक जाय सर्टन डायरेक्टर ऑफ एज्युकेशन की इतले पयस भुरग्यांक चलचें पडटा 2 किलोमिटर उदक ना 5 किलोमिटर उदक हाडूंक आज आमी वानरमाऱ्यांच्यो कांय बायलो भुरगीं आनी दादले अशे विमेन्स कमिशन, चिल्ड्रन्स कमिशन आनी ट्रायबल वेलफेअर कमिशन ह्या तिनूय ऑफिसांनी आयल्यात। एक म्हणजे तांच्या झोपड्यो उडोवप, तांचेर अत्याचार जावप हे 16 ऑक्टोबराक जाल्ले। आज नोव्हेंबराची 4 तारीख ही कमिशनां सगळीं जी वेगवेगळी कमिशनां आसात, वेगवेगळ्या हक्कांची कमिशनां ती कांयच करिनात अशें आमच्या लक्षांत आयलें। सुशेगाद न्हिदून आसात म्हणून एक म्हणजे तांकां जागोवपाक आनी दुसरें म्हणजे हे जे वानरमारे लोक आसात हांकां तांचे हक्क दाखोवन दिवपाक की तुमचे खंय खंय तुमी आपली तक्रार करूं शकतात तें दाखोवपा खातीर आमी तांकां आज घेवन आयल्या। विमेन्स कमिशनान आयले, थंय आमी थंयच्यो मेंबर्स आशिल्ली तांकां मेळ्ळे, आमची कैफियत तांचे समोर मांडली, बायलांची कैफियत तांचे समोर मांडली, बायलांक कशे त्रास जातात हें सगळें तांकां सांगलें। थंयच्यान आमी आतां चायल्ड रायट्स कमिशनान आयले, थंय चेअरमनाक मेळ्ळी ही सगळीं बायलां। ऑफिसान गेल्ली सगळ्यांनी सांगलें हें साहेबा कडसून साहेबाक सांगता म्हणून सांगितलां। आतां आमी तेजीच वाट पळयता केन्ना सांगता आनी केन्ना ह्यो घराचें आनी उदकाचें आनी कितें जमीन दिता काय पळयता आमी वाट। कारण कितें तरी उपकार केले पुरो आमचे घराचे सालेचे भुरगीं बारीक सारीक वयता सालेन बालवाडीन वयता ती सामकी वताचे घोल येवन सामकी पडटा रस्ते म्हणून आमी कितें तरी सरकारा कडेन मागता भुरग्याक लागून। आमकां घर ना, दार ना, लायट ना, उदक ना, काय ना, आमी सारकें आमचें घर मोडलें थंयच्यान आमी जमनीर न्हिसता। लोक गावासून येयलेले तेंच्यांनी आमची खोपी मोडले, मागेली पेज बी उडयली सगळी। खोपी माटो घातलेलो तो मोडून उडयलो तेंच्यांनी, मागेली पेज उडयली वचून। तुका कितें लागला? आयज जर इफ्फी सारको आयज मोठो करोडांचो आमचो कितें तरी उत्सव जाता जाल्यार थंय टेंट्साची कितलीशीच थंय एका रातोरात रेडी जाता आनी 15 दीस हे लोक उगड्यार आसता थंडेन रावता जाल्यार आजून टेंट्स कित्याक प्रोवायड करूंक ना? सरकार इतले भिकाड्डे जाल्ले आसा काय? तांकां वोटींग कार्ड बीन आहा? आयज वोटींग कार्ड जावपाचो प्रोसेस सुरू जाला म्हणून म्हाका दिसता हेंचेर अत्याचार सुरू जाला की अजून मेरेन इलेक्शन लागीं आसा आनी कोण तरी हेच्या खातीर फुडें सरला आसतलो म्हणून ऑपोजिशन जे पॉलिटिशियन्स आहा। बाई पण आतां सरकारान कितें 4,500 कितें दिला? तुमी सांगा 4,500 ची व्हॅल्यू आयज कितें आहा तुमकां खबर आसतली? फुडें बी दिवपाचें फुडें दिवपाक केन्ना येतले ते? आयज प्रश्न येयले कितें ही फकाणां चल्लेली आसा खरें म्हणजे ह्या सामान्य लोकांच्या वांगडा, गोंयकारां वांगडा, गरिबां वांगडा ही फकाणां म्हणजे कितें तरी फॉर्मेलिटी करून केला अशेंच दिसता आमकां पळोवंक गेल्यार।